सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. हांव बीन बरी आसा. सो आयचो व्हिडिओ न्हय स्टार्ट करता म्हणसर भरपूर लेट जालो म्हाका. म्हटल्यार दनपारचे 1 जाल्ले आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. एक्चुअली न्हय सकाळच्यान भरपूर बिजी उरले आनी तेतून न्हय एक रेसिपी सुद्दां आसली, रिक्वेस्टेड आसली ती. सो म्हटल्यार ती शूट करून घेवया. सो रेसिपी बीन शूट केली आनी फायनली म्हणटा तसो आतां व्हिडिओ स्टार्ट केलो. म्हटल्यार सकाळच्यान न्हय खंय ना खंय बिजी उरले. भरपूरशी कामां आसता तुमकां खबर आसा, तेतून व्हिडिओ बीन करपाक पॉसिबल जायना. सो आतां घरा कडेन वयता आनी सकाळच्यान घरा कडेन सुद्दां वचोंक ना. काम खंय मेरेन पावलां, कितलें जालां हें कांय पळोवंक ना. आतां वयतलें. मम्मी वचून येताली बट हांव म्हटलें आतां वयतलें. सो आयचें वेदरूय मातशें आहा पावसाचें कशें. सो पळोवया घरा कडेन कितलें काम जालां, तुमकां बीन दाखयता. मम्मी आतां जस्ट परत गेले, जेवण बीन केलें आनी आतां गेले ती. सो रेसिपी बीन तुमचे बरोबर शेअर करतले, फुडें मागीर कंटिन्यू करता. सगळ्यान पयलीं घरा कडेन वचून येवया. ओके. सो हे पळय आयचें वेदर पावसान न्हय हे केला, काळोख केला म्हणटा तसो. सकाळच्यानूच पावसाचें वातावरण आसा. सो चला गायज या घरा कडेन. मोबायल हांवें असोच उडयला, हो पळय हांगसरच उडयला. सो आनी एका पळय धांवता कसो. सो घरा कडेन वचून येवया, पळोवया, चेक करया. जेवपाचो टायम जालो न्हय. सो आतां काका बीन जेवपाक वयतले घरा कडेन, तेका लागून. सो कितें म्हणटा तशें पावस येवपाक जायना. सो हांगसरूच आसा मम्मी. ही पळयात, ही पळयात कितें गे खंय वयता. सो उदक भरतली आतां मम्मी. हांगसर उदक काबार जालां दिसता. सो चला घरान वयता, दाखयता तुमकां कितल्या मेरेन काम जालां तें. घरान आय थिंक सो न्हय म्युजीक चालू आसा, तेका लागून वॉयस ओवरूच चड करून करतले, नाल्यार मागीर म्हाका कॉपीरायट प्रॉब्लम येतलो तेका लागून. ओके. सो हे पळयात पळोवया कितले मेरेन जालां तें काम. सो चला घरान एंट्री मारया आतां. हांगसरूच न्हय दारां दवरल्या पळयात, व्हरूंक ना. ही काल दारां न्हय आमी म्हणटा तशी भायर काडली. सो हात बीन सामके जॅम जाले काडटा आनी जड न्हय. सो चला पळोवया. सो चेक करया. सगळे पांयांक सद्या हे लागता म्हणटा तशें रुमान या सगळ्यान पयलीं. सो रुमान तर अजून जाग ना म्हणटा तशें. आय थिंक सो किचनानूच चालू आसा. सो सकाळच्यान कांय येवंक ना न्हय. सो म्हाकाय आयडिया ना खंय मेरेन कितलें जालां तें. आतां चेक करूंक जाय आनी बेगिना म्हणटा तशें म्हाका विंडो बीन लावन घेवंक जाय. कारण मागीर कितें जाता ना, माजरां बीन येयलें ना एका दाग पडटा, तेका लागून पळोवया आतां विंडोचें काम केन्ना जाता तें. सो पावसान कितलो काळोख केला ना हांगसून सारको दिसता. हो पळयात म्हणटा तसो. आनी हे पळयात हांगसर म्हाका दिसता चालू आसा. हो बरो दिसता सामको कोट आनी वायटर फिनिशींग बरी येता न्हय. हे पळयात. सो सगळे कडेन सद्या धवे धवे जाला. हे पळयात हांगसर जालें हॉलान काम कंप्लीट म्हणटा तशें. आनी मागीर हांगसर मम्मी आसा ही पळयात. सो पळयात. सो एग्जॅक्ट कळचें ना, मागीर डिटेल्सान जालें ना काय कळटलें तुमकां. सो थंय वचून ना जेवपाक बसले तेका लागून. हे पळयात. सो अशे तरेन काम सद्या चालू आसा म्हणटा तशें. आनी हांगसर ही पळयात. सो पळोवया कितले मेरेन केन्ना मेरेन कंप्लीट जाता तें. जितले बेगीन कंप्लीट जायत तितलें बरें, बरोबर न्हय. सो हे पळयात मोबायल हाडून दवरला हांगसर. सो सद्या जेवपाचो टायम जाला ना, जेवतात. सो थोडे फारशे पयले हांवें आनी सद्या किचनान आनी डायनिंग टेबल रुमानूच चालू आसा, बरोबर न्ही. चला आतां आमी या. सो सद्या व्हिडिओ बीन करप न्हय पॉसिबल जायना. उदक भरता. सो मम्मी हांगसर उदक भरता. उदक काबार जाल्लें. चावेची आयदनां व्हरूंक नासली, आतां व्हरता. सकाळच्यान मम्मीच येवच करता, हांव तर येत नासलें. आनी म्हाका दिसता आयज पावस आहा कितें तरी. हे पळयात
सो काकान नाही म्युझिक बंद केली. सो म्हाका उलोवपाक गावलें नाल्यार वॉयस ओवर करूंक परत वावर यो रे. सो आनीक 2-3 दीस तरी वयतले. पळोवया. खूब जाणां विचारतालीं म्हाका की कसलो कलर करतली, मागीर कलराचो कितें प्लॅनिंग आसा हें तें. स्लो स्लो तुमकां सगळें कळटलें कलराचो कसो कितें प्लॅनिंग बीन आहा तो. सो जशे व्हिडिओ येता तशे डिटेल्स मेळटले तुमकां. ओके. सो गायज चला आता एक रेसिपी शूट करून दवरल्या. एक्चुअली रिक्वेस्टेड रेसिपी आहा. कसली कुळटाची पिठी बीन म्हाका कोणी कोणी दाखोवंक सांगले. सो स्लो स्लो करून दाखयता तुमकां. सद्या एक रेसिपी असली जी म्हाका रिक्वेस्ट असली तो म्हटल्यार चण्याचो रोस आमी कशा पद्दतीन करता हेजी रेसिपी मागलेली म्हाजे कडेन. सो ती ऑलरेडी शूट करून दवरल्या. फुडें कंटिन्यू करता. सो ती एन्जॉय करा आनी तुमकां मागीर सांजच्या टायमार हांव डायरेक्ट मेळटा कारण मातशें बिजी वयता तेका लागून. मसाल्याचें काम आसा तें बीन करूंक जाय. ऑर्डरी फाल्यां तरी पोस्ट करपाक जाय म्हाका तेका लागून. ओके. सो चला ती रेसिपी एन्जॉय करा मागीर मेळटा तुमकां. आणि ही हांगसर आपय देता सगळें. सो चला एन्जॉय करा तुम्ही रेसिपी. आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर साहित्य कितें कितें घेतला तें पळोवन घेवया. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर घेतलेले आसा ते म्हटल्यार धवे चणे. क्वॉन्टिटी सांगपाक गेल्यार फुल्ली तुमचे डिपेंड आहा. जितले जाय तितले घेवं शकता तुमी. हांगसर हांवें म्हाज्या अंदाजान क्वॉन्टिटी घेतल्या आनी त्याच बरोबर बऱ्या तरेन ते उकडून घेतलेले आसा. म्हटल्यार 2 सिटयो काडून घेतलेले आसा. हांगसर तुमी पळोवं शकता. म्हटल्यार हे पळय दाखयता तुमकां. सो बऱ्या तरेन अशा तरेन हांवें ते उकडून घेतले म्हटल्यार रोस मागीर बरो जाता. सो बऱ्या तरेन न्हय मातशें उकडून घेया. सो तेज्या मागीर आमकां जाय ती म्हटल्यार हांगसर ओली कोथंबीर. त्याच बरोबर हांगसर करपील घेतलेलो आसा इल्लोसो. तेज्या मागीर हांगसर न्हय अशे सुके मिरसांगो घेतल्या कारण सुक्या मिरसांगाची हांव फोडणी मारतले तेका लागून. म्हटल्यार करपिलाची आनी सुके मिरसांगो अशें करून. तेज्या मागीर हांगसर सोय घेतलेली आसा. आतां सोय सुद्दां तुमचे डिपेंड आहा. तुमकां जितली जाय तितली तुमी घेवं शकता. तेज्या मागीर एक कांदो घेतलेलो आसा. आतां जशी तुमी सोय घेता तेजेर सगळें साहित्य डिपेंड आसा. सो हांवें हांगसर अर्दे वळ्याची सोय घेतल्या त्या प्रमाणे सगळें साहित्य काडून घेतलेलें आसा. सो तेज्या मागीर हांगसर म्हणटा तशें कांदो घेतला एक उबो कट करून. तेच बरोबर इल्लेशे गोड जाय आमकां. चवीक लागून इल्लेशे गोड घालपाचे. ऑप्शनल आसा. जाय जाल्यार घाला ऑर ना घातल्या जाता. तेज्या मागीर इल्लेशे आले, लसूण इल्लीशी, चवीनुसार मीठ घेवपाचे. गरम मसालो घेतलेलो आसा घरगुती आमचो. तुमकां जाय तसलो तुमी घेवं शकता. तेज्या मागीर हांगसर म्हणटा तशी इल्लीशी हळद आनी 4 अशे मिरसांगो घेतलेले आसा. सो हे आमचे सगळे साहित्य आसा. चणे तर ऑलरेडी म्हणटा तशें उकडून रेडी आसा. सो सगळ्यात पयलीं आतां मिरसांग रेडी करून घेवया. म्हटल्यार भाजून घेवया हे सगळे आनी तेज्या मागीर मिरसांग रेडी करून घेवया. सो अशे तरेन हे साहित्य आसा पळोवं शकता तुमी. तर सगळ्यात पयलीं हांव एड करतले ते म्हटल्यार आले, तेज्या उपरांत लसूण. सो हे मातशें परतून घेया. सो इल्लेशें तेल घातलां हांवें हांगसर म्हटल्यार आले लसूण भाजपाक, सगळे सोय बीन भाजपाक. सो इल्लेशें तेल घाला. तेज्या मागीर हांगसर हांव आतां घालतलें तो म्हटल्यार कांदो. सो कांदोय बीन बरो भाजून घेया. आयज हांव भाजतना करपील आनी ओली कोथंबीर सुद्दां घालतले. सो कशी कितें ती सांगता तुमकां. सो सगळ्यात पयलीं कांदो बरो परतून घेया. मातसो तांबडो जायसर असो भाजून घेया. तर आमचो कांदो न्हय रेडी जालो. आतां आमी भितर घालया ते म्हटल्यार मिरसांगो. सो जर तुमी मिरसांगो घालता न्हय जाल्यार मसालो कमी घाला कारण मागीर खूब स्पायसी जातलो तेका लागून. तेज्या मागीर हांगसर हांव घालतले तो म्हटल्यार करपील इल्लोसो. आनी बाकीचो करपील आहा तो मागीर फोडणेक घालपाचो. म्हटल्यार असो करपील घातलो ना टेस्टूय एक बरी येता आनी मिरसांगेन मागीर तो बरो बारीक जाता. तेज्या मागीर हांगसरूच हांव इल्लीशी ओली कोथंबीर घालतले.
हे सगळे म्हणतात तसे भाजून घेऊंक जाय. आणि हे भाजून झाले का मागीर सोयाबीन घालपाची. हे सगळे भाजून नाही रेडी झाले. आता आम्ही भितर घालूया सोय. सगळी सोय नाही हांगसर हांवें घातली. आता ही भाजून घेवंक जाय बरी. आणि हांगसर न्ही हांवें सोय चड घेवंक ना, कमी घेतल्या. तुमकां जाय तितली तुमी घेवंक शकता. सो अशा तरेन ही बरी आलतून परतून अशी भाजून घेवंक जाय. आमची सोय म्हणटा तशी भाजून रेडी आसा. आता भितर हळद बीन ऍड करूया, मसालो बी. पयलीं हांव घालता ती म्हटल्यार हळद, तेच्या मागीर गरम मसालो. मसालो जो आसा ना तुमी एडजस्ट करा कसो कितें जाय तो. आनी तेच्या मागीर हे सगळे म्हणटा तशें परत आसले तशें परतून घेवंक जाय सगळे. मसाला ऍड केला ना का हे सगळे मिक्स करून घेवंक जाय. म्हटल्यार सोयेक तुमच्या सगळो मसालो बीन बरो लागता हांगसर. पळयात बरे तरेन सोय रेडी जाल्ली आसा. सो आता ही थंड जाली ना का वाटून घेता. ही पळयात. सो ही ना वाटून बीन घेता आणि फुडली स्टेप दाखयता तुमकां. ही पळयात आमची रेडी जाल्ली आसा. पळोवंक शकता तुमी कलरूय बरो येयला. आणि त्याच बरोबर बऱ्या तरेन अशी वाटून घेतल्या. म्हटल्यार नाही चड अशी बारीक करूंक ना, मध्यम अशी दवरलेली आसा हांवें. कारण रोसाची मिरसांग न्हय चडूय अशी बारीक बरी लागना तेका लागून. सो आता ही मिरसांग न्हय आमी म्हणटा तशी चण्यांनी ऍड करूया. कारण चणे तर ऑलरेडी आमचे उकडलेले आसा. फकत मिरसांग आणि बाकीचे सगळे जे आता आसा न्हय ते फोडणे बीन मारपाचे आसा. सो चला ही आता म्हणटा तशी चण्यांनी ऍड करून घेवया. पळयात चणे हांवें तोपान म्हणटा तशें काढून घेतले. पळोवंक शकता तुमी. परत एकदा दाखयता तुमकां कशे तरेन हांवें ते उकडून घेतला. हे पळयात अशे तरेन ते उकडून घेवंक जाय. आमी मातशें चड घेता उकडून. जाय जाल्यार तुमी अशें सुद्दां मातशेशे घड आसता तशें सुद्दां उकडून घेवंक शकता. चड उकडले न्हय का रोस बरो लागता. हे पळयात. सो आता भितर मिरसांग घालता हांव. सो ही पळयात हांगसर मिरसांग घालया. आता तुमकां जाय तशें उदक घालपाचें आणि मिरसांग जी आसा न्हय ती एडजस्ट करून घेवपाची, पातळ करून घेवपाची. सो हे पळयात तुमकां जाय जाल्यार दाट असो दवरूं शकता तुमी. हांगसर भरपूर दाट आसा तेका लागून हांव उदक घालतलें आनी पातळ करून घेतलें. सो आता हांगसर न्हय उदक घालया. आनी मिरसांगेक खरोच न्हय कलर बरो येयल्लो आसा, भरपूर बरो येयल्लो आसा. हे पळयात कारण करपील बीन आमी भाजताना घातलो न्हय तेका लागून आनीक तेका वास बरो येता आनी कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा. हो पळयात. सो आता हांगसर आमी न्हय मीठ ऍड करूया. मीठ घालतले. हे पळयात चवीनुसार मीठ घाला. आणि त्याच बरोबर हांगसर हांव आता गोड घालतले. हे पळयात गोड जे आसा न्हय ते ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाला और ना घातल्या जाता. मातशी टेस्ट बरी येता रोसाक मागीर तेका लागून गोड इल्लेशें उडोवपाक जाय. सो हे पळयात आता एका बरो खतखतो काडून घेवया आनी मागीर फोडणी बीन रेडी करून घेवया. हे पळयात रोसाक आमच्या बरो खतखतो येयल्लो आसा. पळोवंक शकता तुमी. बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय म्हटल्यार मिरसांग बरी हे जावपाक जाय ती. सो हे पळयात हांगसर रोसाक बरो खतखतो येयलो. तर आता आमी भितर ओली कोथिंबीर ऍड करूया. सो भरपूर अशी ओली कोथिंबीर घाला. ऑलरेडी ओदळ सुद्दां घातले आमी. आता हांगसर इल्लीशी घालता आनी ती मिक्स करून घेता. हे पळयात रोस तर हांगसर आमचो रेडी जालो. आता आमी फोडणी रेडी करून घेवया. सो हे पळयात
रोसाक कलर सुद्धा बरो येयला आणि वास तर भरपूर बरो येता. सो हो पळयात. सो आता हांव फण्णी रेडी करून घेतले. इल्लेशे तेल ऍड करतले. सो इल्लेशे तेल ऍड करपाक जाय, चड नाका, इल्लेशे. तेज्या मागीर हांगसर ऍड करतले हांव मिरसांग, तेज्या मागीर करपी, हांगसर आमची फण्णी रेडी जाता सध्या. मातशी मिक्स करून घेऊया. सो ही फण्णी आता रोसात ऍड करपाची. ही पळयात हांगसर हांवें फण्णी दिल्ली आसा, पळोवंक शकता तुमी. सो अशा तरेन आमचो रोस रेडी आसा आणि मिरसांग केदी मोठी फुगल्या पळयात. सो अशा तरेन रोस रेडी आसा. सो चला आयची रेसिपी तर रेडी झाली. अशीच तुम्ही करा आणि मागीर कमेंट करून सांगा कशी असली ती. दनपारची न्हय 2:30 जाल्ली आसा आणि आमी जेवली बी आणि भायर पळयात कडक अशें वत येयला सामकें. म्हटल्यार वदय पावसान न्हय काळोख केल्लो, बट आतां आसलें तशें न्हय, परत कडक वत येयला. आणि सद्या हांव वयता घरा कडेन. सो उदक घेवन म्हटल्यार एकदम गरम गरम उदक हे पळयात. उदकाची बॉटल घेतली. सो आता घरा कडेन वयता आणि खरेंच सद्या न्हय वत बीन बरें पडटा. मी जेवली बीन, जस्ट नाव जेवली बीन, जेवले तशेंच आता हांव घरा कडेन येयला परत, कारण म्हाका उदक दिवपाक जाय आसलें थोडें, तेका लागून. आनी असलें वत पडला ना. वदय एकदम पावसान न्हय काळोख केल्लो, बट आतां कडक अशें वत आसा. सो उदक दिवया आनी घरा कडेन या. आयज न्हय सांगपाक गेल्यार न्हय बॉडी म्हाजी इतली पेन जाता ना. म्हटल्यार काल एक्चुली आमी न्हय हांवें आनी मम्मीन हेवी अशी दारां उखल्ली आणि ती बीन लाकडाची म्हणटा तशी जड अशी. सो असली बॉडी पेन जाता ना, ती उखलून दुसऱ्या घरान व्हरून दवरली आमी. म्हटल्यार आमच्या घरान आसली न्हय दारां ती. सो काका म्हणपा लागलो काडा ती, कारण पुट्टी करतना प्रॉब्लेम जाता. सो तेका लागून काल काडली न्हय. सो हात बीन असलेच दुखता ना, जड न्हय ती सामकी. सामकी बॉडी बीन पेन जाता आणि हांगा थंय नाचून नाचून एक वेगळेच हे म्हणटा तशें. तेजे भायर थोडे थोडे काम चालू आसता रातचे बीन, आमचे पॅकिंग बीन करपाचें, तितून जीव काबार जाता आमकां. सो जेवले बीन आतां मातसो रेस्ट करतले आणि म्हणटा तशें मागीर पळोवया. फुडलो अपडेट मागीर दिता तुमकां. सद्या तर हो अपडेट आसा. 2000 years later. सो हे गायज, तर सांजची न्हय सज आयत येयली, म्हटल्यार सज जाली आणि सांज जायत येयली म्हणटा तशें. सो आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता आणि सद्या वयता घरा कडेन, कारण ही पळयात नेट घेवन विंडोक म्हाका म्हणटा तशें नेट बांदपाक जाय, नाल्यार न्हय माजरां बीन वयता आनी बुरशे करता तेका लागून. सो जो मेरेन म्हणटा तशें विंडो लायना तो मेरेन हे तरी जुगाड करचोच पडटलो. आणि सध्या पक्ष्यांचो बीन आवाज न्हय बरो येता सांजच्या टायमार पळयात. सांजच्या टायमार वातावरण आमच्या हांगसर न्हय शांत आसता भरपूर. सो चला घरा कडेन या आता. वदळच्यान न्हय घरात कडेन आसली. व्हिडिओ आता हांव कंटिन्यू करता, म्हटल्यार वदळच्यान कंटिन्यू करूंक गावकूच ना, कामान भरपूर बिजी उरले. आणि कजनूय येयला म्हाजो, म्हटल्यार वारखणा गेल्ली पळयात आमी. वारखणा तुमकां गणपती दाखयल्लो म्हणटा तसो तो कजन येयल्लो आसा जस्ट ना, नेवरे घेवन येयला. सो म्हणटा तशें सो बिजी उरले, व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. आता म्हटल्यार कंटिन्यू करुया. आणि काका बीन अजूनय आसा. कितें म्हणटा गे पळय तेका विचारया प्रणेशाक. सो काका बीन अजूनय आसा, अजून वचोंक ना, किचनान काम चालू आसा सद्या. जुगाड करता सद्या जुगाड. नाही आमचे थोडेशे बॉर्डरी उरले. सो हांव कजनांक विचारतले, तेंच्याय घराचें काम चालू आसा न्हय. सो तुका जाय जाल्यार व्हर म्हणून दाखय गे. बरें आसा ते बॉर्डरी पळय, कितले 4 उरले न्हू. सो 4 बॉर्डरी उरले, दाखय पळोवया. हे पळयात हे किचनाचे जे हांवें हाडलेले ते. सो तेका जर यूज आसा जाल्यार व्हर म्हणटाले, बेस्ट वेस्ट नाका न्हय तेका लागून. कितें म्हणटा गे, सगळी लांबी काडली मगे तुवें कपडे.
कलर करीना तू कलर करता बरें आसा. साफसफाई सो किचनान सध्या चालू आसा. कितें म्हणटा कातर जाय आसली न्हू. असो अशी हे करया. पावसान नाही काळोख केलो बट पावस काही येवंक ना आणि बोकल्याचो आवाज येता आसतलो तुमकां वा करून आड्डता सामको वीड कशी. आणि तो बोकलो आड्डता नाही तो आमचोच बोकलो आड्डता. उदक मार दाखयता उदक मार वचो न्ही. बेश्टो आड्डता सामको वीड कशी. मार मार डायरेक्ट घराच टर्न मारून गावता ते असू न्ही असंच कळलं. देवाची नाही नवद जाली. सांजच्या टायमार नाही ढोल वाजतात. सो सांजच्या टायमार नाही ढोल वाजतात आमच्या हांगसर. ह्या टायमार नवद जाता. आमच्या भशेन तेका आमी नवद म्हणटा. सो सध्या कजन वयता. त्यांचो गणपती पयलोच आसतलो. तुमी पयलीच गेल्ली आमी गणपती पळोवपाक फस्टूच वारखणा म्हणून. यो मरे सध्या आमी नाही घरान येयली आणि मम्मी सध्या नेट बांधता. एक्चुअली माजरांक लागून नाही बांदची पडटा नाल्यार बांदपाची गरज नासली. नाल्यार मागीर ती कितें करतात दोनूय विंडोनसून येवपाक बरें जाता. ही तर बरी जाता तांकां येवपाक. आनी हांगसर सध्या पळय अशेंच आसा. लांबीचे प्रॉपर काम सगळें जाल्लें आसा. आतां फकत फाल्यां परवा म्हटल्यार मागीर कलर बिलर जातलो. सो सगळे कडेन सध्या धवे धवे आसा. हे पळय धवे जाल्ले आसा अशे तरेन कंडिशन. सो करूंक जाय. हे जाल्या उपरांत क्लीन करूंक जाय. काकान सांगलें सारण बीन कांय तसलें करूं नाका मारूं नाका कारण मागीर काळो परत असलें तशें हे जातलें. सो हांगसर पळोवया कितें केलें तें. एक्चुअली ना एंट्री ना. हें काम करतना आमी भितर येयना कारण काम चालू आसतना. सो हांगसर आय थिंक सो केलें. हे पळयात वॉल आसा सध्या जस्ट केला. सकाळी आसतलें तुमकां. हे पळयात व्हायट कलरान न्हू इतलें बेस्ट दिसताना लायट घातली काय बरें दिसतलें सामकें. सो चला मम्मीक मातशें हेल्प करता हांव. म्हाजे कडेन एक नेट आसा. ही पळयात आयज व्हिडिओ न्हय कंटिन्यू प्रॉपर करूंक गावकूच ना म्हाका. खंय ना खंय बिजी उरल्या. सो आसा न्ही तुमी अंडरस्टँड करतली. हे पळयात लायटीचेर बेस्ट दिसता पळयात. सो ही पळयता मम्मी नेट. ही पळयात खंय ही पळय सांगा दवरता. सो अशेंच आसा. पळयात काकान उदक बीन हे करून व्हायटार नाही ग्लो बरो येता म्हटल्यार फोकस बरो येता. सो व्हायटाचेर व्हिडिओ बीन बरें येतले ना. आतां मम्मी हांगसर सध्या नेट बांदता म्हणजे काळोख जातलो. सो आनी म्हाका ऑर्डरी पॅक करपाक जाय. आतां पळोवया फाल्यां ऑर्डरीचें काम घेवन बसपाक जाय कारण सध्या बिजी असल्या कारणान ऑर्डरीचें काम घेवन बसोंक पावनासलें. भितरल्या भितर ऑर्डरी चालूच आसा. ते बीन पॅक करूंक जाय. एटलिस्ट फाल्यां तरी ऑर्डरी पॅक करून परवा पोस्ट करपाक जाय म्हाका. पळोवया संजय दाखयतलें हांव. यो मातसो हेल्पाक न्हू बरें जातलें म्हाका. नाल्यार हांगा थंय मातशें हें जाता प्रॉब्लम जाता. सगळें मॅनेज जावंक शकना. मम्मी बी बसूं शकना पॅकिंग कारण मम्मी हांगसर यो वच आसतना कितें जाय कितें नाका अशें जाता. तेका लागून गे ही पळय हांगसर कितें करतलें. नाटकाचो पड्डो नाटकाचो पड्डो लायता सध्या. नाल्यार एक माजर आसा आमचे न्हय व्हायट कलर. ते येता भितर आपल्या धाकटे पोरांक घेवन. सामाजीक नाटक. सामाजीक नाटक आसा. सामाजीक म्हणजे कसले ते कोंकणी आसता. दशावत्रेचे ते खबर आसा. दशावत्री नाटक ते खबर आसा. सो चला काळोख जाला हांगसर. आनी हांगसून गेल्या उपरांत घरान हे पांय व्हायट व्हायट सगळे घरान लागतात. सध्या पांय सगळे धवे धवे जातात. उदक आसा काय तूं कावर जालें. उदक मागूकूच ना म्हणजे तेंच्यांनी परत काका. सो अशें आसा. आनी कजनान हाडले नेवरे म्हटल्यार मावश्यान धाडून दिल्या. सो ते तेंच्यांनी धुवन दवरले. ते घासपाचे बीन लायट येयली खांब्यावयली लायट येयली. हांगसून हे बरो येता न्हय फोकस. सो फुडें फुडें हांगसर व्हिडिओ बीन करपाक मजा येतली.
आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या आमचं देव बरें करूं. बाय बाय. मम्मी 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 खंय गेली गे? बाय बाय कर. येता येता बाय बाय कर. बाय 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 बाय. बाय बाय. गुड चला नाईट. आम्ही विना त्या घराकडे वयता. दार बंद झाले फाल्यां आता म्हणतात तशें. सो चला बाय बाय.